न्यूज मेळ्ळें की आमचो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सरला म्हणून आणि गव्हर्मेंट हॉलिडे डिक्लेअर केला म्हणून. आज आम्ही अनेक कडे बैसरल्या सगळ्या कर्नाटकांत गव्हर्मेंट हॉलिडे डिक्लेअर केला. सो काल जाता पड्या आमकां गोत्तू ना की आमी वेच्या जाग्यान खंयचे पुरो जागे ॲक्च्युली ओपन आसात पब्लीक विजीट करूंक म्हणून. तुम्ही म्हणजे मैसूरचे व्लॉग पळयल्यार तुमकां कळटलें की आमी ट्रेन मिस जावन मागीर बस बूक केल्ले. आज देखून फस्टूच आमी बस बूक केला. तुम्ही मैसूरचे व्लॉग पळोवन ना जाल्यार तुमकां लिंक वयर दिसतले खंय म्हणी क्लिक करा. आता सद्याक बस आमच्या मुखार आसा, ताचे भितर फस्टेचे हे सुकचे पयले. फाल्यां आमी फ्रेश दिसूंक आसा, देखून हांव घट्ट न्हिदता आनी फाल्यां सकाळीं मेळटा. बाय बाय. हांव न्हिदोंक ट्राय करनासली मात कुशाल नगर पावून दिता म्हाका गोत्तना. ड्रायव्हरान म्हणलें कुशाल नगर करताना पावली म्हाका गोत्तना. गव्हर्नमेंट हॉलिडे डिक्लेअर केल्ल्या दिसी सकाळींच्या 4 वरांत इतलो लोक आसा. बस स्टॉपांत ॲक्टिव्ह, वॉकिंगांत ॲक्टिव्ह आनी ॲक्टिव्ह. आमी 7 वरांशे पावून 2 परां हॉटेल चॅक इन जावचे प्लॅन आसले. पूण आतां वेग्गीं पावल्या वरवीं फस्ट हॉटेलाक या, रेस्ट करया, मागीर कुशाल नगरांत कुशाल बरीत भोंवडी मारया. ते वचूंक फस्ट एक रिक्षा सोद्या. हांव तुमकां गोंगो दिसता आसतलें आतां कडूक बट आमी आतां डिसायड केला सोलून वचचें म्हणून, कित्याक 2 मिनटाच्या वाटेक 100 रुपीज चार्ज करतात आमचे ऑटो ड्रायव्हर. सो नेक्स्ट टायम आमी अशेंच करता की ऑटो ड्रायव्हरा कडेन रेट विचारचे पयलीं कॅमेरा ऑन करून दवरचे. नॉर्मल रेट चार्ज करता कोण ना. 20 minutes later. व्हडले ॲटिट्यूड दाखोवन आमी सोलून येता म्हणून आतां ओडोलतान सोलून जालो तो किलोमिटर मात जाले आनी की 1.5 किलोमिटर दाखयता. सो म्हाका एक्सायटेड दवरच्या खातीर हांवें आतां डिसायड केला की हांव बरें एनर्जेटीक वेळ येता आनी बेगीन पावता की कितले टायमा भितर हांव 1.5 किलोमिटर सोलून काडटा म्हूण पळयता. ओके बाय 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 बाय. सो आमचे सकाळचे वर्कआउट जाले. येय मैसूरचे व्लॉग पळयल्यार आमी फर्स्ट बूक केल्ले रूम बरे नासले. सो आतां हें जाल्यार इल्लें डावटफूल आसा की त्या पिक्चर तांणी ऑनलायन दाखोवचे आनी रियलिटीन ते डिफरन्स आसा. सो पळया कशें आसा म्हणून. थँक्यू. आतां म्हाका इल्लें टेन्शन जावन आसा की रूम कशें आसा. लास्ट टायम आमचे मिस्टेक काले आसली म्हणल्यार आमी फर्स्ट पे केलें मागीर रूमाक गेल्या. सो आतां आमी फर्स्ट रूम चॅक केलें आनी मागीर आतां आमी पेमेंट करूंक येतात. त्या मनशाक इल्लो राग आयिल्ल्या बरी दिसता. हांव आतां लिफ्टार एंट्री जातना एंटर करूंक हेच्या पयलीं म्हाका कालिंग दिसलें. तुमकां गोत्ता की आयचे आमचे प्लॅन यंत आनी यंत हांगा बरें येयला म्हणटा. ये युनिवर्स इज गिविंग सायन दॅट टुडेज प्लॅन इज गोइंग टू बी सक्सेसफूल. भायर इतले थंड वारें येताना एसीची कालागर्ज इल्लें फ्रेश वारें सेवया. आमी आतां न्हिदोन उठून फ्रेश जावन आयचे दिसाचे काल प्लॅन केला ते आमी स्टार्ट करूंक बैसरल्या. आतां फर्स्ट वचून आमी 2 व्हिलर रेंटल शॉपात तावन आमचे 2 व्हिलर हाडचे आनी ते तावन आमी वेता कावेरी निसर्गधामा. भायर मस्त वोत आसा. आमचे स्कीन मस्त टॅन जावचे साध्य आसा. सो हांवें आतां सनस्क्रीन घालचें. सनस्क्रीन म्हणटना म्हाका एलिफंटा विशयन एक फॅक्ट उडास आयलो की एलिफंटाचे सनस्क्रीन जावन आसा मड न्हांवचे म्हणल्यार लोळचे तांणी सो दॅट तांकां सन्नांतावन प्रोटेक्शन मेळून दी. तुमी चिंतात कोण हांव आतां सडन सनस्क्रीन आतां एलिफंटा विशयन कित्याक उलोवंक लागली म्हणून. कित्याक म्हणल्यार कावेरी निसर्गधामा उपरांत आमी वेचे जावन आसा दुबारे एलिफंट कॅम्प आनी हांव मस्त एक्सायटेड आसा. आनी ह्या सगळ्या व्हिडिओन तुमकां एलिफंट्सा विशयन फन फॅक्ट्स आयकूंक मेळटले. हे पयले फावटी आमी कोणच्या रिक्षाक रावयला ती रिक्षा रावल्या आनी आमकां ते शेअरिंगार वचून आसा. सो आय एम व्हेरी हॅपी. आमी आतां कावेरी निसर्गधामाचे तिकेट काडले. हांगा 2 व्हिलराचे पार्किंगाक 20 रुपीज आनी एडल्ट्सांक 60 रुपीज पर हेड आनी किड्स 5 to 10 एजीची आसल्यार तांकां 30 रुपीज. सो आतां आमी भितर या. भितर एंट्री मारतना आमकां फर्स्ट मेळचें हँगींग ब्रिज. हांगा आसा दिसता कावेरी उदक. तिशेली सायड क्रॉस करतना आमकां मेळटा एक धाकटें आयलंड म्हणून म्हणटात आनी हँगींग ब्रिज आतां हालूंक सुरू जालें. उदक तितलें क्लीन म्हणून ना बट या मासल्यो दिसतात तातूंत व्हडल्यो. ये कावेरी निसर्गधामा एक सोबीत 7 आनी 4 एकरेचे रिव्हर आयलंड म्हणीत. हांगा बोट रायड, हस्तीचे रायड, डियर पार्क, बर्ड पार्क, कॉटेजेस, झिप लायन, रोप गेम्स आनी कूर्गाची संस्कृती आनी परंपरा दाखोवची मुर्ती आसात. 3 वरांशे हांगा आसा आनी तिशेल्या कुशीन कितले वत आसले पळय इसल्या कुशीन तितली सावळी. हांगा पुरा कडेन बॅम्बूची झाडां आसात.
बॅम्बूचं रूख न्ही बॅम्बू प्लांट दिसता रुका बरी बट तें एक प्लांट हांगा करूंक मुस्त्यो संगत्यो आसात आनी खंयचे कडेन काले आसा म्हूण आमकां कळचे खातीर एक व्हडलो बोर्ड आसा इतलें पुरो पळयलो उपरांत म्हाका कन्फ्युजन जाता पळया फस्ट खंय वचचें म्हणून हांगा आसा रोप एक्टिविटी आनी डियर पार्क कितलें बरें कन्फ्युजन वचूनात गुडू 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 बॅम्बू विशयन थोडे फॅक्ट सांगूंक कशें येता बॅम्बू आसा पळय हे वर्ल्डान खंय ग्रो जाता एक्सेप्ट एक जागो तो अंटार्टिकान फुल फ्रीजिंग पॉयंट न्ही सो तेय जाग्यार सोडल्यार मागीर पुरो जाग्यार हे ग्रो जाता मागीर काले म्हळ्यार युटेन्सिल्स आनी पुरा करतात फर्निचर्स करतात आनी मस्त पुरा संगती करतात आतां बॅम्बू तावन फॅब्रिक्स करूंक सुरू केल्यात ते म्हाका परचेस करीचे म्हणून आशा आसा केन्ना परचेस करता ते एका ब्लॉगान घालून शेअर करता निसर्गधामाक येवन म्हाका अशें जावन आसा की आमी कुडलाचे टायगर डान्साचे वायब येवन आसा टंडर टटर डंडर टटर डंडर एक सोबीत जागो व्हेरी क्रिएटीव कितले इनोवेटीव वेरी डियोराचे पार्क दाखोवंक व्हेरी नायस आनी हांगा क्यूट बसचे जागे पुरो आसात कूर्ग अशी परंपरा आनी संस्कृती दाखोवंक थंय थंय थोडे स्टॅच्यूज आसात हानिगालची सारी डान्स करची रीत सोबीत आनी मस्त वेगळी फर्स्ट पळयतना चिंतलें हांवें सत्त मनशां रावल्यांत कोण ना चलता चलता आमकां एक ट्री हावस दिसता मँगलोरांत ते पळोवंक बारी अप्रूप वैर्या गी हांवें तांकां ल्हान बॅचेस करून वचोंक म्हणलें ते स्ट्रॉंग ना म्हूण जाल्यार री कशें कॉलेजीन म्हाका कोणूय आयकनातली हांगाय कोणूय आयकना हे कोलाटा कशे दांडे आसा पळय तशें आमचो कोल काणयोन कोलाटा हांगा लेफ्टाक बर्ड पार्क आसा म्हूण घाला ताचो एक सेपरेट व्हिडिओ कर येवच्या हप्त्यान दाखयता हांगा तितके मुखार गेल्यार पळोवंक मेळटा चीतल म्हळ्यार आंगार दोवे स्पॉट्स आशिल्ले डियर तुमकां गोत्ता गी आमच्या दोळ्यांक काली 180 डिग्री दिसता बट हांच्या दोळ्यान 310 डिग्री दिसता खंय आनी हे आयकया आमकां एकच पोट न्ही तांकां 4 पोटां म्हळ्यार 4 चेंबर जातके भितर आनी स्विम करूंक येता राती की दिसता खंय तो चेडो ते चेडू तुज्या माथ्यार शिंगा आसात तो चेडू ताच्या माथ्यार शिंगा ना ते चेडू आता तू ताका कालेक ताच्या पाटलाक लायला ओके व्हेरी गुड बाय बाय हे जावन आसलें कुशाल नगर पार्ट 1 तुमकां आमचे व्हिडिओज लायक जाता तर लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा येवच्या व्हिडिओजांत आमी आनीक कुशाल नगरांत ते पुराय जागे एक्सप्लोर करतल्या बर्ड सँच्युरी हारंगी डॅम दुबारे एलिफंट गोल्डन टेम्पल चिखली होले आणि हाच्या सांगता थोडे फन ॲक्टिव्हिटीजही आसतले सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केअर स्टे सेफ बाय बाय